साक्षात औदुंबर म्हळ्यार रुमडाच्या झाडाचेर सजयल्ली श्री दत्त महाराजाची प्रतिकृती भक्तांचे आकर्षण थारता। औदुंबरवाडी दिवचलच्या श्री दत्ताच्या देवळा समकार आशिल्ल्या रुमडाच्या झाडाचेर हे चित्र पळोवपाक मेळटा। दत्त जयंती निमतान फुलां आनी हेर वस्तू वापरून दत्त देवाची प्रतिकृती सजयल्या। ही प्रतिकृती भक्तांचे आकर्षण थारल्या। श्री दत्त देवाच्या भक्तांचे मजतीन चित्रकार प्रसाद नायक हांणी ही किमया केल्या। मजगती वेगवेगळ्या कार्यावळी सयत दिवचलच्या दत्त जयंती उत्सवाक उमेदीन सुरवात जाल्या। ते निमतान श्री दत्ताच्या देवळात वेगवेगळ्या विधीक सुरवात जाल्या। श्री दत्त देवाचे दर्शन घेवपाक सकाळच्यान भाविकांची पावलां देवळाकडेन वळपाक लागल्यात। औदुंबरवाडी दत्त संस्थान खूप पयलींपासून चालू आसा दिवचले व्हडल्या ग्रामात। आणि हांगा एक युनिक अशें कितें जाल्यार दत्त जन्म हो देवळान भितर जायनासतना औदुंबर झाडां जातात ती फाटल्यान पळयता आसतली ती प्रतिकृती केल्या ती दत्त जन्म हांगा जाता 5 सुमार सांजचो। आणि ही पादुका जी हांगा स्थापन केल्ल्यो पयलीं पासून आसा कितलींशीं वर्सां म्हणजे म्हाका दिसता तिसरे म्हजो चलो येता ती चवथी पिढी हांगा येता। आणि वातावरण सगळें प्रसन्न आसता। आणि बाप्पान म्हणल्यार वामन गांवकार हांगा जी प्रथा लावन दिल्ली आसा ते प्रमाणे अजून पर्यंत चालू आसा। तांचे मार्गदर्शन आमकां अजून येत आसा। आणि 2012 ही नवीन वास्तू जाली, जीर्णोद्धार जालो आणि ह्या देवळाक आतां 12 वर्सां जाल्लीं आसा। आणि सगळ्यांक आव्हान करता की तांच्यांनी दिवचल प्रसादाचो लाभ घेवचो। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।